जेजू आणि निकोदेमा मधले संभाषण आता निर्णायक हंताक पावता म्हणयेत. जेजून दिल्ली वाऱ्याची सर बारीस गंभीरायची. परत्यान जल्मूंचे कशें म्हणल्याक दिल्ली सरती. वारें हांवें आसले कडेन येवंक जाय म्हूण चिंतची अपेक्षा बरीच, पूण वारें आपणाक खंयसर जाय थंय वेता. वाऱ्यान वाळपाचें दिक्क सांगूंक आमी सकना. हांगासर हें वारें म्हळ्यार पवित्र आत्मोच म्हूण आमी समजूंक जाय. वाऱ्याक वा पवित्र आत्म्याक हाताखाल हाडूंक आमी सकना. हेर उतरांनी सांगचें तर आमी वारें खंय वाळटा थंय वेचें गरजेचें, वा पवित्र आत्मो खंय आसा वा पवित्र आत्मो कितें अपेक्षिता तें पळोवचें गरजेचें. वाऱ्याचें दिक्क जावन आसची वा पवित्र आत्म्यान भरलेली म्हळ्यार जेजूक सत मानची. ताचे थंय सर्गींच्यो गजाली कळीत जातात म्हणून वळखुची. आनी विशेष करून कुर्सार उंच उबारलेल्या वेळार जेजूक सत मानल्या वरवीं सासनीक जिवीत लाभता म्हूण खात्री आसची. हे दिशेन पळयतना तुमी परत जल्मूंक जाय वा आत्म्यान जल्मूंक जाय म्हणून जेजून म्हणलीं उतरां आमकां समजतात. तुमी परत जल्मूंक जाय म्हणल्याचो सारच जेजूचेर सत मानून सासनीक जिवीत जोडचो. आजय सुवार्थेंत संवसारी संगती आनी सर्गींच्यो संगती म्हणल्यो विरोधाभासाच्यो गजाली आटापल्यात. जेजू सर्गींच्या संगती विशांत वत्तू दिता. मनशापूत मात्र सर्गी सोडून गेल्लो, तेच परी मनशापूत मात्र आपणाक वयर उबारलेल्या वेळार वा आपल्या कुर्सा मरणान आमकांय बचाव आनी गुण करतलो. आनी आमी सर्गी चड अशें करूंक शकता वा सासनीक जिविताक तो व्हरूंक शकता म्हणलें नेणाऱ्या शिकोंदरा निकोदेमाक आनी सर्गींची जाणवाय जावन जेजून आमकां दिल्ली शिकोवन.